बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्ट मरणां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कश्ट खोटेपण बोवाडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींची पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी बोळ दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करता तुका म्हाका कृपा दी बोळ दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी आनीक तांकां उर्बा दी. तशेंच तांकां कोवीड पिडेंतली पयस दवर कोवीड पिडा तांची सोशिल्ली पयस दवर तांकां राखून सांबाळून दवर. तशेंच तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर. तशेंच तांची सगळीं कामां तूं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 24 तारीख जानेराची 2021. देवाचे भाशेन हांव सोजमोतां की ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून. आमेन. जॉन 13:33. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगात ती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनीक जशें हांवें जुदेयकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकांय सांगतां. जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. 34. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. आतां जेजू कितें म्हणटा आपूण थोडोच वेळ तुमचे मदें आसा आनीक तुमी म्हाका सोदतल्यात. तशेंच जेजू म्हणटा की जुदेयकारांक म्हणटा ज्यूस लोकांक जो आजून पळय कन्वर्ट जालोलो ना तांकां जेजू म्हणटा की हांवें तशें हेंक सांगिलां जे फारिजेव कोण धर्माचे वडील कोण आसले सगळे तांकां सांगिलां. तशेंच जेजू म्हणटा हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सगळें जेजू सांगता सगळे डिसायपल जावं ओर जो लोक मिटींग येयलो आहा ओर सगळो लोक ज्या लोकांनी जेजू गेले प्रवचनाची ना जेजू सांगता आपूण हूंय वयता थिंगा तुमच्यान येवंक जावपाचें ना आनीक आपूण तुमचे मदें आतां थोडो वेळ आसा. तर जेजू हिंगा सांगपाक सोदिता की कोणाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना बगोर आमी जेजूचे शीस जाले बगोर. आनीक जेजूचे शीस कशें जावपाचें तेंवूय मागीर जेजून फाटाफाट सांगिलां की एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. हें कांतार मिसाचे जायत पेड घेताय. जशें हांवें केला तुमचो एकामेकाचो मोग करात. आनीक लोकांन बायबल वाचिला आनीक आमकां मिसाचेर म्हण तूं 2 एवांजल आनी एक ओल्ड टेस्टामेंट आसूं मेळटा आनी ते भायर साम्स रिपीट कोताय ती आमी पयलीं रिडींग जातरी आयताराचें. तेजे भायर लोक जाय तो डेयली मिसा वयता. तेंचे कान भेरेल्याय हें आयकोन कान सारके भेरेल्याय जिवीत भर जाणटी जावं पर्यंत डेयली मिसा वयताय. पूण केन्ना एक अजाप हांव जाय लोकां वळखता डेयली मिसा वयताय तांकां केन्ना एक अजाप तेणी केलो ना म्हूण केन्नाय दुसरें अजाप करून शिकयलो ना तांकां कोणा दुसरें कितें शिकयतलीं ना म्हूण तेणी कोणाक धर्माची शिकवण दिलो ना डेयली मिसा वयताय. तर हें जालां आमगे कातोलीकपण. आम सकाळीं उठून च्या पिताय ते भाशेन ती डेयली मिसा वयताय जालें सेम ओर्थ तेजो ताका न्ही दुसरो ओर्थ ना ती पवित्र न्ही. जो लोक पवित्र आहा तो म्हजे भाशेन दुसऱ्यांक देवाचें प्रवचन आहा तें शिकयतलो
वेव्हारांक घालून शिकयतलो, अजापा मिलाग्रो दुयेंसां पयस करून शिकयतलो, सगळ्यांक दुसऱ्यांक शिकयतलो, आपल्याकूच दवरपाना. आपल्या दोत्तो आप सुवार्थी आनी आप सुवार्थ्या सुर्गीच्या राजांत ना म्हूण संवसारांत बरें पडना. कितें जेजून सांगिलां, एकामेकाचो मोग करात म्हळ्यार कितें? जें पडे बरेंपण तूं भोगिता तें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखय, फावो कर, शिकय. एकामेकाचो मोग कराय. फकत गूड मॉर्निंग मॅसेज धाडली, गूड नायट मॅसेज धाडली, एका मोग म्हणनाय. हेजे दुसऱ्यांक कितें बरें जाता? मोग कोत तेका लोक बरें कोता चोय. जी माय पाय आपल्या भुरग्यांक मोग कोताय तेका सगळें बरें बरें हाडून दिन ती रागा जायना जावपाक पयलीं हाडून दिताय, रेडी कोताय, फुंकसांव जालें ड्रेस शिंवताय आनी कितें कोताय. अशें करून मोग कोताय तेंकां बरें बरें दिताय. आनी जेजून सांगया तुमी एकामेकाचो मोग करात. तर तुका पड कितें बरेंपण मेळ्ळां तुवें दुसऱ्यांक तें दिवपा जाय. पयशांच्या आटी न्ही, मेन म्हणटा तें हें प्रवचन हें करपाचें, शिकोवपाचें मेन. पयशे म्हाजे फाटल्यान येताय. तुका पड इनकम येता तितून मागीर तूं 10% काड, देवा दी, दवर, तो मागीर तूं कितें करून दिता तो दी, बोल्सांत घाल आनी उरताय ते मागीर कातोलीक संस्था दी. आनीक भिकाऱ्यांक दिता आसतना भिकाऱ्यांक सांग, बेश्ट भिकाऱ्यांक दिनाका, तेच तुका कांय फळ मेळपाना. कित्याक तुवें मोग दी म्हण जेजून, पयशे दी म्हूण बरयलो ना हिंगा. एकामेकाचो मोग करात. म्हणटच तूं तर जेजू भाशेन म्हजे भाशेन म्हणल्यार वचयत, एकामेकाचो मोग करात. तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच जेजून कितें करून मोग केलो हिंगा? सगळ्यांक प्रवचन केलें, शिकवण दिली, दुयेंस सगळ्यांक गेली बरी केली, आनी सगळ्यांक शिकयलें दुयेंस बरी करपाक, शीस शिकिल्लें दुयेंस बरी करपाक. आनी जेजू मोत्री मागीर शिसान केलें. आनी जेजून बायबलाचेर जायते कळे बरयलो आहा, वो अधिकारांपण तुमकां दिता म्हणून. जें हांवें केलां तेज्या परस चड अजाप आनीक मिलाग्रो तुमी कोत्तल्यात. कित्याक त्या दोन घोडे 2 बिलियन लोक आहा जाल्यार आतां 7 बिलियन जाला. तर अजापा मिलाग्रो चड जाल्यो, डेफिनेटली चड जाल्यो. तर हें आतां कोत्तलो कोण? त्या दोन इकरा शिसांनी जेजू मोत्री सगळें शिकयलें कितें करून करपा तें, कोण दाखयलें. मागीर म्हूण तूं तें बंद पडलें. आतां आमी परतून चालू करया. कित्याक जेजून सांगिलां आपण येवची न्ही पयलो, सगळ्या आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या शारांनी, गांवांनी और एक एक जाग्याचेर आपल्यागेलें प्रवचन जातलें. आपण येवची न्ही पयलो दुसरे फावटी, म्हळ्यार परतून येवची न्ही पयलो आनकोडे. तर हें प्रवचन कोत्तलो कोण? फकत पाद्री आनी माद्री आनी हेरांनी जेजून सांगिलां फॉल्ग मारे तुमी सगळीं स्वर्गार वयतलीं, मुगेलो पाद्री आहा तो एकलोच कोत्तलो. वो 12 शिसाय, इकरा शिसाय एकलो म्हणून मेलो, इकरा शिसाय तेच कोतले. जेजून सगळ्यांक 10 जाणां सांगिलां, सगळे आख्खे पिळगेक वचात आनीक म्हजी खबर सगळ्यांक परगोयत, ताका शिकयात. सगळ्यांक सांगिलां जो लोक कातोलीक आहा सगळे एक कातोलिका सांगिलां. हेर मोठो कातोलीक नाय तेका खबर ना कितें करपा तें. पूण कातोलीक आमी जाणाय की आमगेलो कायदो धर्माचो मूळ कायदो. आमी बातिजात घेवपाक, क्रिस्म घेवपाक हें सगळें जाणाय. पूण एक आमी विसरताय की आमकां हो जेजून कायदो गायलो आहा, जेजून सारकें सांगलो आहा, साफ साफ सांगलो आहा. वचात आनीक सगळ्यांक आपली खबर परगोट करात. म्हळ्यार कितें? वचोन बायबल हाडपाचें ना, वचोन भीक घालपाचें ना. तो बायबल हाडिल्लो जाल्यार स्टोरी बूक जालो. तेजी सोजमणी काडून तांकां शिकोवपाचें. वो कातोलीक धर्म कितें करून चलता आनीक ते भाशेन तूं चल्ल्यार तुका सगळें जिवीत बरें संवसारांत तुका बरें मेळटलें. आनीक लांब जिवीत तूं सारतलो संवसारांत. दुयेंसाचें विणें तुजें दुयेंस येवपा नाय. सारकें गॅरंटेड 100% शुअर तुजेर एक पूण दुयेंस येवपाना. तूं तर म्हजे भाशेन कोता, तुजेर एक पूण दुयेंस येवपाना ना म्हूण ही कोवीड पिडा देखून तुका लागपाची ना. सारकें गॅरंटी 100%, निदान दुबाव ना. शीस कोण दुयेंस जायन मेल्याय तेदो व्हडलें दोतोर नाय, ऑपरेशन नाय, व्हडली मेडिकल म्हणटाय ते युनिवर्सिटी कितें म्हणटाय त्यो तेसो नाय, कांय ना. एकल्यान म्हणून गोळ दिलो आनी 11 जाणां दुयेंस जायन मेलो नाय ते.
कितें हार्टा येन, कितें कॅन्सर जायन, और कितें तुमोर जायन, और किडनी फेलियर जायन डायलिसीस कोताले ते ना. जो मनीस जेजूची पडे शिकवण परगट कोता ताका एक देखून दुयेंस जावपाना, गॅरंटीड. एकामेकाचो मोग कोरशात जाल्यार 35 सारको इम्पॉर्टंट. एकामेकाचो मोग कोरशात जाल्यार, मोग म्हळ्यार कितें सांगेल तुमकां, केसो मोग तो जेजून सांगला आपल्या भाशेन मोग करात म्हणून. तुम्ही आपल्यागे बायलेचो, व्हंकलेचो, और भुरग्यांचो मोग कोताय, मायपायचो, शेपाय शेमायचो, कोणा सोडलें नाही म्हणटा बरें, व्हेरी गुड. पूण जेजून कितें सांगिलां? जेजून फकत मुरयेचो आनी हेजो मोग केलो, जोझफाचो, जुजेचो. एकामेकाचो मोग कोरशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हणून सगळ्या मनशांक कळटलें. शिसांनी पडे कितें केलें तेंय तुमच्यान चोवपा जाता. 11 शिसांनी कितें केलें तें आमकां हेंचोय एवांजलाचेर, नाजाल्यार एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स, ते हेजे फाटल्यान सगळे 4 एवांजल काबां जाल म्हणटच आतां जॉन चलता, मागीर एक एवांजल काबां करून हांव म्हाजी एक्ट्सां वयतलो. एक्ट्स म्हळ्यार ज्या शिसांनी सगळें पडे आपल्यागले जिवीतभर हें देवाचो वावर केला, दुसऱ्यांक खबर परगटपाचो आनीक शिकोवपाचो. तांकां खबर परगटपाची सारकी गरज आसलोली, कित्याक त्या दोना कातोलीक लोक नासलोलो. पयलें जेजून परगट केलां तेंच तांकां पयलीं परगट करपा जाय आसलोलें आनीक मागीर शिकोवपा जाय आसलोलें. पूण आमी कातोलिकांक तें परगट करपाक गरज ना. कातोलिकांक प्रिचींग करपाची गरज ना. जेजून ऑलरेडी प्रीच केलो आहा, बरयलो आहा सगळें प्रिचींग. फकत आमी टीच शिकोवपा जाय तें प्रिचींग. आतां कोण हिस्ट्री टिचर आहा, जॉग्राफी मॅथ्स ती कांय आपल्यागे रिसर्च कोनाय, ती तो बूक बरयनाय, ती तो बूक पळय काडला तेजी शिकवण दिताय. टिचर ती रायटर न्ही. तर हे भाशेन आमकां आमगेली मोत आनीक तकली झोरोवपाची गरज ना. जें पळय कितें आहा तें टिचर येता मुखार शिकयता काबार. सुटावें करून तें कितको चलता, कितको उपयोग करपाचो, एश कोन्न गायले आन्सर मेळटा, तेश कोन्न शिकल्यार तुका कंट्री जॉग्राफी तुका इजी जाता, खंयची कंट्री खंय पडटाय त्यो, एश कोन्न फकत तुका शिकवण दिता. ते भाशेन आमी हो पळय जेजून पळय प्रवचन केलो आहा तें आमी फकत शिकोवपाचें. तें उजार कितको करपाचें, तेजो फायदो कितें आहा तो तुमकां. एकामेकाचो मोग कोरशात जाल्यार हाच्या वयल्यान तुमी म्हजे शिस्त म्हणून सगळ्या मनशांक कळटलें. तर एक मनशागेलो फॉलोवर कितको जाता. एक बऱ्या मनशाचो फॉलोवर तेगेलें जिवीत चोयन तो तेजो फॉलोवर जाता. तर जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हजे शिश्य जातो जाल्यार तुमी एकामेकाचो मोग करपाचो. हो आमगेलो भावार्थाचो एक मनशाचो जिवीतभर हो कायदो. ज्या दिसा जल्म येता आनी ज्या दिसा मोत्ता ते मेरेन एक मनशागेलो कायदो संवसारांत एकामेकाचो मोग करपाक. यारा म्हणटा खबर ना. यारा म्हणटा राग केल्या, झगडी केल्या, चल्ल्यार तुका फायदो आहा, यार लोक म्हणटा. पूण आमकां फकत दुसऱ्याचो मोग केल्यार आमी पवित्र जावपाक आमकां फायदो आहा, ना जाल्यार कांय ना. तुमी दुसऱ्यांगे शिकोवन तुमी यारूय वायट आहाय, तुमी वायट जावपाक ते भाशेन तेंगलो रस्तो तुमी धरलो जाल्यार तुमी काबार निसणटोन. हाच्या वयल्यान तुमी म्हजे शिस्त म्हणून सगळ्या मनशांक कळटलें. एक म्हणटाय जेजूगेली खबर परगट करप, ज्या लोकांक खबर ना ती नॉन कातोलिकांक खबर उलय जेजू हिंगा कातोलिकांक खबर उलयना. पूण हांवें तुमकां सद्याक फकत कातोलिकांक पयलो हो उपयोग करपा सांगाय, शिकोयाय म्हणून हांव तुमकां डेली बोब माता. पयलीं कातोलिकांक शिकोयाय. सगळे तर आमगे कातोलीक बरें जाले जाल्यार जेजू मागीर कितें म्हणटा, तुमच्या वयल्यान तुमी म्हजे शिस्त म्हणून कळोन येतलें दुसऱ्यांक. दुसऱ्या मागीर शिकोवपाक गरज ना म्हणटा जेजू. तुमी तुमच्या मदें एकामेकाचो
तुमी कातोलीक सगळे एकामेकाचो मोग कोराय म्हळ्यार कितें तुमी सगळ्यांक शिकोय सगळीं मेळोन मिलाग्रो अजापान कोराय सगळ्यांक दाखोय कितको रोजार केल्यार तुमकां काम मेळटलें कितको रोजार केल्यार तुमगेलो लोन फारीक करपाक तुमकां मदत मेळटली हें सगळें एकामेकाक शिकोय म्हणटा मोगान आनी जोरी तर तें केलें जाल्यार सगळ्यांक कळटलें की तुमी जेजूचे भाशेन तुमचें आनी जेजूचे मदें कांय फरक ना तर तांकां कळटलें ते पडे कितें मानताय तें सगळें फकाण हिंगा आमकां कातोलिकांक सारकी गरज आहा आमगेलें जिवीत आमी जेजूचे भाशेन करपाक आमी कोंकणीन देखून बरे भाशेन तेणें बरोवन दवरलो आहा हेर उतर कितें पडो पूण क्रिस्तांव म्हणटा तें सारकें उतर बरें आहा क्रिस्तांव हांव जेजू क्रिस्त सारकें आहा तें आनी जेजून तशें सांगिना तुमी म्हज्या नांवान क्रिस्ताच्या नांवान म्हण तुमी क्रिस्ता भाशेन जें जेजून केलां तें तुमी कोतले जेजू नांव घेवन तर आमी हो कातोलीक क्रिस्तांव पडे आहा तो तर हें कोना जाल्यार सगळ्यांचें निसणटोन आनीक तुमकां कांय तुमी उपयोगाचीं संवसारांतूय न्ही आनीक मागीर तुमगेले बायल भुरग्यांकूय न्ही वा तुगे बायल जाल्यार घोव तुमी कोणाकूय तुमी उपयोगा पावपाचीं ओर उपयोगाक गरजे शिरी पडपाचीं तुमी मनशां न्ही तुमी सारके वेजिटेबल ना जाल्यार मोनजाती भाशेन तर तुमकां तर जिवितांत कितें बरें मेळपाक जाय पवित्र जावपाचें आनी पवित्र जायन तर तुवें सगळ्यांचो मोग केलो जाल्यार तुमी जेजू गेले शीस तूं जे मेरेन जेजू गेलो शीस जायना तूं वेस्ट हें पाद्रीन सांगलो ना जेजून तुमचे फकत मुगेलो शीस ना म्हूण माद्रीकूय सांगलो ना माद्री आनी पाद्री तुमी एकामेकाचो मोग करे आनीक तुमी म्हजें शीस म्हणून लोकांक कळटलें ना सगळें सांगिल्लें तें तर आयज आनी वायट जिवीत सोडय मुगेल्या डिस्क्रिप्शनान वसाय कितको पवित्र जावपाचें तें तुमकां 5-7-10 मिनटां भितर तुमकां कळटलें आनी मुगेलीं प्रिचिंगां सगळीं आयकाय 36 शिमांव पेद्रून जेजूक विचारलें सुमिया तूं खंय वेताय जेजून परतीपाळ केलो हांव वेता थंय तुज्यान आतां म्हजे फाटल्यान येवंक जायना पूण मागीर येतलोय म्हज्या फाटल्यान जेजू कितें म्हणटा आपण पळय आतां हें कोश्ट हें सगळे पिळगे गेलें सगळे संवसारा गेलें आनीक जी मरोन गेलें तें गेलें आनीक दुसरे पावटी जेजू येवं पर्यंत जी संवसारांत आसतलीं सगळ्यांची एक मनशाची झोट्टी करूंक येवची न्ही पयलो हें पडे सगळें कितें आहा तें हांव मोजेर घेता हें पात्र तर हें जेजू म्हणटा तुमच्यान हें घेवपाक जायना म्हणटच हें घेवपाक तुमच्यान म्हजे बारबर येवपाक जायना हें फकत जेजू देवा गेल्या पुता गेलें जेजू गेलें काम एक मेंढरो जो कोत नासलोलो अनब्लेमिश्ड लॅम्ब हो देवाचो मेंढरो जो संवसाराचें पाप काडटा तो तुका दुयेंस कितको जाता पाप आहा त्या मनशाक दुयेंस जाता सारकें सिंपल स्टार्टिंगां सांगेलें तुमकां जो मनीस जेजू गेलें म्हजे भाशेन काम करता ताका दुयेंस जायना आनी आसल्यार देखून बरें जाता आनी फुडारा केन्ना जावपाचें ना तर हो देवाचो मेंढरो जो संवसाराचें पाप काडटा तो शेळेच्या जेवणाक आपयल्यां ती सगळीं सुभागी तर हो पळय जेजू संवसाराचें पाप काडपाक एकल्याच्या हातींत आहलोलें जेणें संवसार घडलोलो तेज्या हातींत आनीक हें आदांव एवेन पळय पातो केलोलें तें कोणाच्यान काडूंक जायना आदीं पळय मेंढरे मारले तेंगेले पातोक गेलो ना ते फकत स्वर्गार वयतले जेजू गेलें प्रवचन तेणी 3 दीस आयकलां खूंय हितून हेड्स म्हणटाय ते लुगराचे वचोन आचे बायबलाचे हेड्स मारे आनी तुमकां सुजमण मेळटली गुगलाचे मारे हेड्स बायबल वर्स मारे नाजाल्यार हेड्स मिनींग इन द बायबल मारे तुमकां सगळें गुगलाचेर मेळटलें आज काल नेणार जायन मोनजाती भाशेन जायन जेवपाचें गरज ना तुमकां हेड्साचो मिनींग मेळटलो हेड्सांत जेजून वचोन 3 दीस प्रवचन केलें आनीक ज्या लोकांनी मानून गेलां
तेणी कितले मेंढरे मारूं, कितले बोकडे मारूं, कितले मनजातीचे रगत तेणी व्हारूं तेंगेलें पातक गेलो ना. ते फकत त्या टायमाचेर ते सीन एंड डेथ पळय हो कायदो संवसारांत चलतालो पातक आनी मन्नाचो. तेका लागून तें देवान अब्राहमा तांकां सांगलोलें की हे भाशेन कोराय, तुमी जेजूचे मुखार देव तुमगेलें मागणें आयकतलो आनीक तुमचीं पातकां भोगसतलीं केदोण. फकत त्या टायमाक ते दुसरे वर्सा आनी बोकडो मारपाचो, आनी मुखायल्या वर्सा आनी बोकडो मारपाचो. तर तें टेम्पररी फकत तूं बरें एक कार्य कोता म्हणून तें देवाक दाखोवपाचें. फकत तुगेलीं तितून परमनंट पातकां भोगसलो न्हय. तर जेजू मोतोचें तूं मेलो मागीर कोण बोकडो मारतलो, मागीर मारूंक जायना. तुवें तो वर्सांच बोकडो मारपा जाय आसलो. जे मेरेन तूं जीत आहा वर्सांच बोकडो मारताय, मागीर मोतरी मागीर कितें जातलें, त्या वर्सा कोण मारतलो, तूं मेल त्या वर्साकू कोण मारतलो. तर तो जेजू मेल तें सगळ्यां पासत येवन जेजू सगळें आपल्याचे गेले मेल तेंगे देखून. पूण फकत जेजूक पळय मानून घेताय तींच सर्गीच्या राज्यांत वयतलीं मेलो हाय तीं. जेजू येतरी पळय आतां मनशान वेव्हार केला तेजें फायनल, तेका न्ही कांय ना. 20-21 वर्सां जालीं जेजू हुर्सार मोन पुनर्जीवन जातरीच ज्या दिसा उपरांत कोण पळय मेले तेका न्ही कांय ना. तेणी देवागेली खबर जेजूक मानून घेयलो ना संवसारांत बायबलाचेर सान, जाल्यार ती ऑलरेडी आतां गेली फेरना. तेका न्ही आनी चेंज बेज कांय ना हेजे मुखार. ती आनी मुखार आतां पळय तेणें वायट केलां मागीर चोया तें तेका ना. तें तेका आसलोलें कोणाक, जेजू हेची न्ही पयलीं 6,000-6,500 पळय वर्सां संवसार चलोला आदाम एव देखून दोन न्हू, तेंका चान्स आहा तो आसलोलो. जेजून 3 दीस वचोन तिंगा शिकयलें तें मोतरी. जेजू तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जालो. तर हे 3 दीस पळय जेजून शिकयलां वचोन हेड्स म्हणटाय थिंगा तेका चान्स आसलोलो जेजूक मानून घेवन स्वर्गार वचपाक. कोणूय ते जावं, गातकीस जुदास जावं ओर हो देखून पयलीं मेलोलो कोण हेरोद पातशा, तेणें हितू भुरग्यां मारलीं 2 वर्सां सकयल. तो जावं कोण जावं जे लोकांनी जेजूक पळय मानून घेयलो तूं देवाचो पूत, ती स्वर्गार गेलीं. तर हिंगा जेजू आमकां तेंच सांगूंक कोता हिंगा, सुमिया तूं खंय वेताय, जेजून फोडतीपाड केलो, हांव वेता थंय तुज्यान आतां म्हज्या फाटल्यान येवंक जायना. तर हें पातक मनशाच्यान काडूंक जायना. तुमकां आतां बरें करून सांगिलें, जो लोक मनजातीक आनी एका तेका ह्यो त्यो भेटो दिता तेजेर पातक कोणागेलें सारकें जायना. जेजू म्हणटा हें तुमच्यान करूंक जायना. हांव वेता थंय तुज्यान आतां म्हज्या फाटल्यान येवंक जायना. हें पात्र आहा हें दुसऱ्यांक सगळो संवसार पोत्तून देंवसरा कडच्यान घेवपाक कोणा मनशाक जायना हिंगा सांगिलां जेजून. वयरी आसलो तें आज गेलें तें स्टार्टींग केलें तें दोन आनी हांचो हिंगाय 2 पाट सांगिलां. पूण मागीर येतलो म्हज्या फाटल्यान. हांव ज्या दिसा पुनर्जीवन जातलो त्या दिसाक तुमकां सगल्यांक मागीर सोयेक मेळटलो म्हज्या फाटल्यान येवपाक सर्गीच्या राज्यांत. 37 पेद्रून जेजूक विचारलें, सुमिया कित्या पासत म्हज्यान आतां तुज्या फाटल्यान येवंक जायना, तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. 38 जेजून जबाब दिलो, वय म्हज्या पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय. हांव तुका सोद सांगता, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. हीं उतरां बरीं आहाय, सारकीं कोंकणीचीं आहाय, सारकें आहाय. कोणा पण ट्रान्सलेट केलें हीं थोडीं उतर बरीं आहाय सारकीं. तर जेजू कितें म्हणटा हिंगा कोणाच्यान येवपाक जायना. तोरूय पूण पेद्रू आमगेलो पयलो पाप साहेब जेजू कडेन भासाभासेश कोता, कित्याक येवपा जायना, हांव तुज्या हितू तुजे पासून मरपाक तयार आहा, हें आहा तें आहा सगळें म्हणटा जेजू. पूण जेजू म्हणटा वय तूं कोंब्यान साद घालचे न्ही पयलो, म्हाका 3 फावटी नाकारतलो. तर आतां आमकां सगळ्यांक चान्स आहा स्वर्गार वचपाक. आनी
स्वर्गार वयतलो जाल्यार आमी जेजूचे शिश्य जावपा जाय आनी शिश्य जातलो जाल्यार आमी जेजूच्या भाशेन एकामेकाचो मोग करपाचो हें जायते फावट जेजून सांगिलां फारिजांकूय सांगलोलें आतां जेजून सेपरात सांगिलां तर हेज्या आनीक दुसरो उपाय ना तूं जे मेरेन जेजूचो शिश्य जायना म्हणटच जें शिसांनी केलां तें आमी जाणाय सगळें कितें केलें तें आख्खो संवसार कातोलीक केलो कितको केलो ते भाशेन आमगे जाण एकल्या गेलें कार्य हें आतां जीं कोण सांडलोलीं मेंढरां पळय हांवें तांकां साल्वार करपाक तें कोतो जाल्यार जेजू म्हणटा आमगेल्या मोगा उद्देशीं दुसरें कळोन येतोलें म्हळ्यार तीं खूद कॉन्वर्टेड जातलीं आमी तांकां धाडायन बुडोवन पिकोवपाची गरज ना हो पडे लोक पडे फाल्स आरोप पडे कातोलिकांचे लायता आमी हॉर्सान कॉन्वर्टेड कोताय कातोलीक कोण हॉर्सान कॉन्वर्टेड कोण आनी हॉर्सान कॉन्वर्टेड कोण आमकां एक पयशाचो देखून फायदो ना कॉन्वर्टेड केलो म्हणून ती स्वर्गार वचपाची नाय आनी जो मनीस कॉन्वर्टेड हॉर्सान तरी केलो जाल्यार ताकाय कांय फायदो ना तोय स्वर्गार वचपाचो ना कॉन्वर्टेड म्हणटा तें कितें तुवें तांकां तुगेले कोन्याचे उद्देशीं तुवें तांकां शिकोवपा देखून गरज ना तुगेले कोन्याचे उद्देशीं तुगेले मोगाचे उद्देशीं जेजून म्हणल्यार तूं शिस्त म्हणून संवसाराक कळोन येतलो शिस्त म्हळ्यार कितें तूं देवाचे भाशेन तूं जेजूचे भाशेन तूं पवित्र मनीस आनीक तुजे भाशेन केल्यार सगळ्या जिवितांत बरेंपण मेळटा आनीक ताका लांब जिवीत मेळटा हें सगळें कळोन लोक आपलें जिवीत वायट जिवीत सगळें पडे आपणें दवरना आपण पडे वायट जिवीत जियेता तें सगळें सोडून दितले फकत आमगेल्या मीठ मेर नासलेल्या मोगाचेर जेजून केला तो आमी केलो जाल्यार आनीक हितून दुसरो आनीक तुमी चिंतपाचो ओर स्वर्गार कितको वचपाचें मोतरी चोया तें ओर मुगेलो धोरम हांव मुगे भाशेन पाळटलो म्हाका दुसऱ्यांगेले पडलो ना दुसरें कितें कोताय तीं हांव कोता तीं हांव हॅप्पी आहा हो मुगेलो धोरम मांडपाचो मांडून घेवपाचो ओ हे भाशेन धर्म कातोलीक जावन चलपाचो हो मुगेलो हें मुगेलें चिंतप आनी मुगेलें चिंतनांनी हांव धोरम हे भाशेन मानतलो कातोलीक हांव हे भाशेचो कातोलीक हें मुगेलें कातोलीकपण म्हजे भाशेन म्हाका जाय तशें करून हें हिंगा एक पयशा देखून शिरी पडपाना सगळीं दुयेंसां आनीक मोन्ना सुइसायड आनीक कॅन्सरां आनीक किडनी फेलियर डायलिसीस तुमोर हें सगळें 100% कंपल्सरी 100% सारकें इन दुबाव ना हें तुगे भाशेन आनीक हें तेगे भाशेन म्हणून कातोलीक म्हणून तें कित्याक शिरी पडपाना हें कातोलीक ते दुसरी पळय हाय क्रिस्तांव म्हणटाय ते भाशेन जालें तें ही मुगेली इगोजी तुगेली इगोजी ती रे ती रे तेसो जालें तें हांव हेसो कातोलीक तेसो कातोलीक म्हणटा तो आनी कातोलीक नीच बंद करूया फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार करूया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन स्वर्गीच्या बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जेसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक मोरियान आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोखी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक बरे भाशेन राख सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर सगळ्यांक कोवीड पिडेंतली पयस कोवीड पिडा तांची सोशियली पयस कर आनी कोवीड पिडेंतली सगळ्यांक राखून सांबाळून दवर तशेंच हेरूय दुयेंसां तांची अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस झोऱ्याचें दुयेंस किडनी फेलियर डायलिसीस पॅनक्रिया फेलियर डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर तकलेन सुडलें ती तकलेन आवट जालें ती तकलेन मेंटल जालें ती तकले जे मनशां उगडास उरना ती ही सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर आनीक तशेंच जे कोण बेकार घरांत बसून आहा तांकां सगळ्यांक तूं
तांचे पागार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर चडय आनीक ह्यो सगल्यो मिलाग्रो ती पळोवन सगळें पवित्र जावपाकूय तांकां तूं तुजी कृपा दी आनीक आदार दी. तशेंच जे कोण काम करतात मेंबर घरांतले तांचे पागार वाडय पोस्ट वाडय आनीक जी कोण नवें काम सोदतात तांकां जायते व्हडल्या पागराचे व्हडले कंपनींत तांकां काम फावो कर. सगळ्यांचें चिंतना तूं शांती पावय. ही सगळी मागणी हांव तुका करता सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.